देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. दिता त्या मापान घेवशी, करीत तशें भोगशी, अश्यो आमचे मदें म्हणण्यो आसात. ह्यो म्हणण्यो खरें म्हणल्यार समुदायीक जिवितांत लागू जातेले चालते जिणेंत आमच्या एकामेका सोबें वागणुकेचे कायदे. जें तुका दुसऱ्यान तुजें सोबें केल्लें नाका तें तुवें दुसऱ्या सोबें करूं नये हो भांगाराचो कायदो जेजून दिल्लो. आमी तर दुसऱ्या सोबें बरे भाशेन वागलीं जाल्यार तिवूय आमचे सोबें बरेपण दाखयतलीं. आमची वागणूक जर राग द्वेसाची आनी आपस्वार्थाची जाली जाल्यार दुसऱ्या कडच्यान आमकां तेंच मेळटलें. जो तलवारीच्या बोडायेन जियेता ताचो शेवट तलवारीन जाता न्हय. बाबा भयणीनो, जिवितांत आमच्यो करण्यो चेन रिएक्शन करतात. जरी तर हांवें आस्त्या तोडान बरें केलें, दुसऱ्यांक मोगान आनी मानान वागयलीं जाल्यार जांकां हांवें बरें केलां वो बरेंपण दाखयलां तीं तांचे वतीन दुसऱ्यांक बरें करूंक पावतलीं. जिवितांत हांवें बरें केलें जाल्यार समाजांत हें बरेंपण पसरत वेतलें आनी म्हाका जरूर बरेंपण परत मेवतलें. आमच्या बापा ह्या जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांत आमी अशें म्हणटा, जशें आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस. म्हणटच आमचेर चुकलोल्यांक आमी बक्षीत जाल्यारूच देवा बापान आमचीं पातकां भोगसूचीं अशें आमी ह्या मागण्यांत कबूल जाता. जितलीं आमी दुसऱ्यांक बक्षिता, दुसऱ्यांक बरें करता वो ज्या मापान आमी जगतल्या त्याच मापान देव आमकां परत जगतलो आनी ओदीकूय दितलो अशें जेजू आमकां सांगता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर पवित्र राव, खुशाल राव.